तेंची एक डिमांड आहा की होलसेल जे मार्केट आहा आनी रस्त्यार ती भायर नुस्तें विकताय ते लोक कोण नुस्तें ते रस्त्याचेर टीबी कुल्ल्या सर्कलाचेर बी भायर ते तांकां बंद करचें न्हू आमी ऑलरेडी शॉपां सगळीं होलसेल विकताय ती बंद केलें तांकां हांवें कितले पाटी सांगलें हांवें बंद केलें तांकां खबर आहा बंद केलें ते ती कितें म्हणटा ते आयसींग करताय रस्त्यार तेंगे नुस्तें येता लॉन्चीसून लॉन्चकारांय नुस्तें येता लॉन्चीसून ते आयसींग करताय थिंगा रस्त्यार तेंय बंद करूंक जाय ते म्हज्यान कशें बंद करूंक जाय ते म्हज्यान बंद करूंक जायना आयसींग करता नुस्तें म्हज्यान नुस्तें एक पेरिशेबल आयटम तो आयसींग ताका आयस घालपाकूच जाय ती बंद करूं म्हणटाय ओके हांवें तांकां सांगलें तांकां आयसींग थिंग रस्त्यार ती कितले वर्सां जालीं ते रस्त्यार आयसींग करताय हांवें ती होलसेल मार्केट गाडे आनी शॉप हांवें ती बंद केलें वयल्यान तेंचें हेंय काडलें तेंगे तें निगडायलें सगळें तेंगेर माटो आहा तो तोय निगडायलो सगळें केलां आतां हांवें मुगे एमआय सीओन ऑर्डर दिल्या आमी ऑर्डर दिल्या सीओनी ऑर्डर दिल्या एमआय की सील करपाक तुमी वसात तुवें थिंगा सिलींग चालू आहा आनी हेंच्या खातीर कितें करपाचें आमी हांवें जाय तें म्हज्या हातीन कितें आहा तें हांवें केलां आनी ती म्हणटा आपल्याक सीओ जाय तो उलोवपाक भायर उलोवपाक सीओ ताका आमी हिंगा 2 चार्ज आहाय ताका हिंगा ताका एडिशनल आहा ताका चार्ज आनी हेर कडेन तो प्रिंटींग आनी स्टेशनरी तितून आसता तो म्हणटा आपूण सांजचे येता तो एवरी सांजचो आसता तो म्हणटा आपूण सांजचे येतलो कित्याक थिंगाय चार्ज आहा आपल्या थिंगा मिटींग आहा हें आहा तो येवपाक पावपा ना पूण ते ती म्हणटा आपल्याक सीओ जाय म्हणून ओके हांव कितें म्हणून सोदतां की तेंची सगळें आयकलें आमी डिमांड कितें तें आयकलो ती म्हणटा आतां रस्त्यार बस तांकां रस्त्यार बसताय तांकां काड आनी पुलिसूय कितले लायन पुलिसी लायन आमी तांकां काडली म्हजी एकूच आहा तें मागणी आहा तांकांय आमकां हेल्प करपाचो तांकां जाय जाल्यार की तेंची ते लॉन्चकार आहाय न्ही डोक्यार तेमी ते कोण रस्त्यार तांकां नुस्तें दिवचें न्ही पाट्यांनी घरा व्हरपाक दिवचें कोणाक घरा व्हरपाक पाट भर व्हरोन दिवचें न्ही तेमी तांकां रिक्वेस्ट करपाचो आमची हारी भाव भायर पडले तेमी ते लॉन्चकाराक रिक्वेस्ट करपाचो की बाबा तुमी तांकां तुमी आमची ती सगळीं येत लॉन्चकार आनी हारी भाव बसता ती सगळीं येत तेमी नेमीन वचून लॉन्चकार भावाक तांकां रिक्वेस्ट करपाचो की तेमी डोक्यार भायर कोण विकताय तांकां नुस्तें दिवची न्ही म्हणून तांकां हांवें सांगलां की तुमी तांकांय रिक्वेस्ट करात तुमची ती तुमचेच ते मनीस ते लॉन्चकार भाव आहाय ते तांकां रिक्वेस्ट करात तांकां रस्त्यार ती म्हणटा घरा व्हरपा वताय नुस्तें घरा व्हरपा थिंग येताय ते लोक वता घरा व्हरपा येता म्हणटा नुस्तें पाट्यान घरा वता पाट्यान व्हरना न्ही घरान व्हरपा नुस्तें रस्त्यार विकताय तें आमचो एक रिक्वेस्ट आमी पुलिसीन सांगलें सगळ्यांक पुलीस म्हणटा आमी कितें करूं तांकां आनी पुलीस स्टेशनार बसयली बी कपील पी आय बरें काम करता तेणें आनी बसयली तांकां पुलीस स्टेशनार भितर ते हांकां आमचे ती रस्त्यार विकताय तांकां आमची ती इल्लिगल नुस्तें विकताय रस्त्यार तांकां आनी कितें करूं जाता आमचें हांवें जायते हेल्प केलें तांकां हांवें जायते म्हजे तरफ म्हजे तर हांवें जायते हें केलां हेल्प केलां आनी तुमी चिंतपाचें आनी कितें उपाय आहा तो हें करपाक हांवें जायते हेल्प केलां तुमी जाणा 10 दीस तुमी जाणा आसतलें हांवें बंदूय केलें रातचे पासून पुलीस गायले आतां सिलींग चालू आनी उपाय कांय ना म्हज्या हातीन